हो एक जो पेपर लीक इश्यू आसा हो एक सिरियस इश्यू आसा, कित्याक हे पेपर लीक हे सध्या जर आमी पळयत ऑल ओव्हर इंडिया अशे खुबशे मॅटर पेपर लिकाचे जायत आसा आनी गोंयान हो इश्यू जावप म्हणजे एक व्हडली गजाल. कित्याक एज्युकेशन हें आमी सगळ्यान वयल्या लेवलाचेर धरता आनी एज्युकेशन हें सदांच वयल्या लेवलाचेरूच आसपाक जाय. आयज प्रत्येक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक शिकोवन कितें तरी बरो करपाचो घडोवपाचो प्रयत्न करता आनी भुरगो घडलो, एक स्टुडंट घडलो जाल्यार आमची स्टेट आनी आमचें नेशन आहा तें घडपाक शकता. पूण आयज जर पळयत जाल्यार हें जें मॅटर जें घडलां पेपर लिकाचें हें खूब सिरियस आसा. आयज अशें जालां सध्या जर पळोवपाक गेलें जाल्यार आमचें एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर लक्ष आसा तें दिसान दीस कमी जायत आसा. आमचे सरकाराचें जें लक्ष आसा तें सगळें लक्ष सध्या लँड कन्वर्जनाचेर 17(2)चेर 39(a)चेर हेचेरूच आसा. भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार हो दिसान दीस आमच्या राज्यान कमी जायत आसा. शिक्षण डिपार्टमेंट एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो जें लक्ष आसा हें दिसान दीस कमी जायत आसा. आमी मागता सरकारा कडेन, आमी मागता एज्युकेशन मिनिस्टरा कडेन की हें जें मॅटर जाला हितून जो कोण दोशी आसा तेका म्हणटा ती पनिशमेंट आसा ती स्ट्रिक्ट जावपाक जाय आनी एक मॅसेज वचपाक जाय, क्लियर मॅसेज वचपाक जाय की असली फालतूपणां ह्या फुडें जावपाक जायना. कित्याक ही भुरग्याच्या फ्युचरा कडेन एक खेळ कसो आमकां तरी दिसता एक खेळ कसो आनी हो खेळ खेळपाक कोणाकूच रायट ना आनी तो कोणाकूच रायट दिवपाक जायना. खंय तरी पॉलिटिकल इनवॉल्वमेंट आहा काय दिसता तुमकां? पळय पॉलिटिकल इनवॉल्वमेंट आसा ना हे सेकंडरी, बट जे जाला पळय ते जावपाक जायना. असले जर हेंका जर आमी सोडले जाल्यार ह्या फुडें असलीच मॅटरां परत परत जायत रावतली. आयज जर तेका कोण केला तेका जर सोडलो जाल्यार फाल्यां आनीक कोण तरी लीक करतलो पेपर. फाल्यां पेपर लीक जशें बिहारान युपीन जशें जाता पळय सेम गोंयान हे पेपर लीक सिस्टम चालू जातले आनी मागीर आमचें एज्युकेशन जशें आयज तेंचें एज्युकेशन लो लेवलाचेर पावला पळय तुमी कितलेशेच पळयता आसतले तेंचे बिहाराचे व्हिडियोज येता युपीचे व्हिडियो येता सेम एज्युकेशन सिस्टम गोंयान जातलें. आनी हें जर जालें जाल्यार असले भायले युनिवर्सिटी हाडून फायदो कितें? आयज तांकां 2-2 लाख 3-3 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आमचो कमदादाचो दिता 50 रुपयान 100 रुपयान 200 रुपयान, जाल्यार आयज तसले युनिवर्सिटी हाडून फायदो कितें? जर शिक्षणाक आसा ते युनिवर्सिटीक जर व्हॅल्यू ना, आसा ते शिक्षण सिस्टमाक जर व्हॅल्यू ना जाल्यार म्हाका दिसना की व्हडले युनिवर्सिटी हाडून कितें जातलें म्हणून. जाल्यार सीएमान हितून लक्ष दिवपाक जाय, एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर मॅक्झिमम लक्ष दिवपाक जाय. जर एज्युकेशन सारकें आसलेंच जाल्यार आमची स्टेट राज्य आनी आमचें नेशन बिल्ड जावपाक शकता. VC ह्याक जर आमचो हातो वायस आसता तर ताका कांयच खबरूच ना म्हणटा. तशेंच चल्लां. आयज जर पळयत गोवा युनिवर्सिटीचो कारभार पळयत जाल्यार असोच चल्लोला. आयज गोवा युनिवर्सिटीचो आमचो रँक खंय आसा 90-100चेर आमचो रँक आसा ऑल ओव्हर इंडिया. म्हणजे येदी व्हडली युनिवर्सिटी, एकूच आमची गोंयची युनिवर्सिटी. आयज जर त्या युनिवर्सिटीन एज्युकेशनाची क्वॉलिटी वाडत ना, हांवूय त्याच युनिवर्सिटीन शिकला, हांवूय MSc त्याच युनिवर्सिटीन जाला, आमीय पळयला. आयज थंयसर जशें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय, जशी क्वॉलिटी आसपाक जाय तशी आमकां तरी दिसूंक ना. ती जावपाक जाय आसलें. कॅम्पस तसो जावपाक जाय, भितर एज्युकेशन सिस्टम तसो जावपाक जाय, थंयचे फॅसिलिटीज तशें जावपाक जाय. आनी हें सगळें जर जातलें जाल्यार सरकारान लक्ष घालपाक जाय. तशें आमी सांगता की सरकाराक प्रायवेट युनिवर्सिटी हाडपाक जाय. ताका लागून ह्या युनिवर्सिटीची पाड पडली म्हणून फरक पडना. सेम लायक आयज गव्हर्मेंट स्कुलां बंद पडोवन प्रायवेट स्कुलां येता, व्हडली स्कुलां येता, म्हयन्याक 10-10 हजार रुपयाची फी घेता. आयज ही युनिवर्सिटी बंद पडोवन प्रायवेट युनिवर्सिटीन भुरग्यांक वचोनी मागीर त्या भुरग्यांक 2-2 लाख 10-10 लाख रुपया फी भरोनी. आयज आमच्याले गरीब भुरगे जेन्ना सामान्य घराण्यांतले भुरगे थंय वचोन MSc MBA नाल्यार M.Com जाता, MA जाता, आयज त्या भुरग्यांक प्रायवेट युनिवर्सिटीन वचपाक ताकद आसची ना. आनी तेन्ना गरिबांचे सामान्य घराण्यांतले जे गोंयकार आसा भुरगे आहा ते शिकपाक पावचे ना. आनी ह्या सरकाराचें धोरणूच तें आहा गरिबांक गरीब करपाचें, मिडल क्लासाक आनी गरीब करपाचें आनी भुरग्यांक शिक्षण दिवपाचें ना. शिक्षण आसा तें सामकें लास्ट लेवलाचेर वचपाचें आनी भुरग्यांनी मागीर ते गौतमी पाटीलाक हाडपाचें आनी थंय वास्को नाचता तशें नाचत रावपाचें आनी थंय वचून डिस्को करपाचें. हेंच सद्या चल्लां आनी हेंच फुडें चलत रावतलें. सो भुरग्यांनी विचार करपाक जाय, आवय बापायनूय विचार करपाक जाय. आयज जे आमदार आमी चूज केल्यात, मिनिस्टर जे आमी चूज केला ते तुमच्या भुरग्यांक कितें शिकवण दिता? आयज तुमकां ते कितें तुमच्या भुरग्यां फुड्यान कितें दवरता? आयज स्कील डेव्हलपमेंटाचे गजाली आमच्या गोंयांत जाता, पूण आयज जर पळोवपाक गेल्यार कितले भुरगे आमचे स्किल्ड आहा? व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. गजाली बजेटान बजेट येतलें, आतां बजेटान व्हडलें येतलें. ITI असले स्मार्ट ITI आनी कसले मॉडल ITI आनी स्कील डेव्हलपमेंट कांय ना. हें सरकार कांयच करपाचो ना. सरकार फक्त आमचे जमनी विकतले,
17-2 आता सुप्रीम कोर्टान वचून कितें तरी ट्वीक करून परते हाडटले आनी गोंयकारांक फोंडान घालतले, नथींग एल्स. ओके.